वास्कोचो आदलो आमदार कार्लोस आल्मेडान भाजपांत आयज आपल्या कार्यकर्त्यां सयत प्रवेश केलो। 2017 वर्सा तांकां भाजपान वास्को मतदारसंघाची तिकेट दिवंक नाशिल्ल्यान कार्लोसान काँग्रेसीन प्रवेश केल्लो। भाजपा गोंयच्या उदरगती खातीर बरें काम करता अशें कारण दीत आपूण भाजपात पुनर्प्रवेश करता अशें कार्लोसान पक्ष प्रवेशा उपरांत सांगलें। कार्लोस आल्मेदा हांकां भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांणी पक्षांत येवकार दिलो। आयज म्हाका याद येता आमच्या आदले सीएम पर्रीकर बाबू कितें याद येता की तो एक ट्रेन पडलो तेन्ना सोगले तेन्ना आमी भिले सगळे भिले आमी कितें लागून भिले आमी पार्टी करता ती गव्हर्मेंट करतलो पण आयज डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी आमचे पत्रकार दाखयता की पार्टी चलपाची बरी भायर चलता आनी गव्हर्मेंट बरें चलता आनी म्हज्या याद एक सीएम आमचो एक सी पार्टीकर तो पार्टी प्रेसिडेंट जालो पयलो लकी प्रेसिडेंट तेन्ना जिखलेले तेन्ना सगळे जिखताले आयज म्हाका दिसता आमी स्वत लकी आतां प्रेसिडेंट आसा आयज दोनूय लोक कशे जिखतले फक्त लाख काडला बीजेपी आयज खूब सांगपाचें म्हाका एक विशय उलोवपाक आमचो आमदार दाजीन आमचे तेणे कामां प्रोपोज केले ती फुडें व्हरले खूब कामां प्रोपोज केली हॉट मिक्सिंग आनी लॉन केबलिंग फिश मार्केट म्युनिसिपल बिल्डिंग दाजी फुडें व्हरले तेका हांव हॅपी तेका लागून दाजी पळय फाटीं हांवें कितें जावपाक न्हू डेव्हलपमेंट आमी पयलीं करता आमचे पीएम जालो देश फुडें आमकां आयज आनी एक सांगपाचें आमचो मोहन बाबा संकल्प मागीर मुरगांव वास्को दाबोली आमी तिनूय सारे काम करून उली हाडपाचें हे आमचे प्रॉब्लेम इतलें सांगून म्हाका आनीक सॉरी आनीक उलयना मातूच जाय तेन्ना आमी एकटें काम केलें तेज्यान इतलें सांगून देवभर करता आनी देवभर तुमकां पार्टी एक्सेप्ट केलो करता। आमचे कार्लोस आल्मेडा हे 2 वेळा भारतीय जनता पार्टीचे आमदार आशिल्ले आणि भारतीय जनता पार्टी कार्लोस आल्मेदान तशी नवीन ना तांच्यांनी वास्को म्युनिसिपालिटी भितर 3 वेळा ते कावन्सिलर जाले म्युनिसिपालिटीचे चेअरमॅन आणि भारतीय जनता पार्टी ज्या वेळाचेर सत्तेन नासली तेन्ना पासून भारतीय जनता पार्टी बरोबर ते आशिल्ले 2007 नंतर आणि आज परत एकदा खूब बरें दिसता की कार्लोस आल्मेडा परत आपल्या स्वगृही परतून आयिल्ले आसात हांव तांकां वेलकम करता।